बरी आहे तशी. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. गुड मॉर्निंग. उसरा टाइम कितलो? 11:15 झाले. 12:10. हॅलो, कशी आहात सगळी? खूप पण आय होप तुम्ही सगळी बरी आहात. सो आज असं संडे आणि आज सकाळीच आम्ही ॲक्च्युली बाहेर चाललेली. सकाळी 11 सुमार बाहेर चाललेले आम्ही. 11 सुमार समथिंग आम्ही बाहेर चाललेली घरा वचपाक. आयज खूप तेंपान केन्ना गेल्लेले लास्ट आमी चवथीक न्ही. चवथीक ज्या दिसा घरा गेल्ले पळय तेच्या नंतर घरा वचूच ना. तर आयज आमी वयता घरा सावड्ड्या महाघरा. तर घर म्हणटकीर मागीर सगळीं जाण म्हणटा घर खंय तें सांग म्हणून कन्फ्युजन जाता लोकांक. सो घर वयता सावड्ड्या महाघरा वयता. सो डॉक्टरा कडेन अपॉयंटमेंट आसा. आयज संडे. फाल्यां एक टेस्ट आसा रिपोर्ट करपा जाय रेडी आनी मागीर ट्यूजडे न्ही डॉक्टरा कडेन अपॉयंटमेंट आसा. सो म्हटलें घरा या अशें म्हणून. कित्याक की हांगच्यान मडगांव वचपाक खूब हें जाता, डिफिकल्ट जाता. ब्रेकफास्ट कर हें कर बाकीचे सगळे म्हळ्यार कितें आतां पोटाक बिटाक जाय तें घेवन वचपाक पडटा आनी सगळें डिफिकल्ट वता. सो हांव मोस्टली कितें करता जेन्ना पळय डॉक्टरा कडेन वचपाचें आसता पळय तेन्ना घरा कडल्यानूच वयता. मागीर सावड्ड्या वयता पयल्या दिसांनी वयता. सो आयज एक दीस पयलीं वयता कित्याक की फाल्यां रिपोर्ट करपाचो आसा. फाल्यां मागीर हांगच्यान रिपोर्ट करून ब्लड टेस्ट आसा. सो तो ब्लड टेस्ट कर सांजचो रिपोर्ट कलेक्ट कर मागीर वच म्हळ्यार खूब हॅक्टीक वतलें न्ही. सो हांव म्हणपा लागलो आयजूच या आनी थंयच रिपोर्ट बी सगळो जो आसा पळय तो करया आनी या अशें म्हणून. सकाळ फुडें भायर सरतली असो प्लॅन आशिल्लो. म्हाका बी सांगलें की दनपारी जेवपाक बेटा म्हाका थंय जेवपाक रांदून जेवन सांजचें भायर सरता म्हळ्यार खूब टायम जाता न्ही तेका लागून. सकाळीच भायर सरपाक लागलो. पावस कसोच कांयच करपा दिना. ना हेका देवाक फुलां काडपाक वचपा दिता ना भायर कितें करपाक वचपा दिता न्ही रे. मास्क कमी जाल्ल्यान काडली चिबड आसा. सो मातसो मोदी एकदां मातसो बारीक असो जाल्लो. सो तेन्ना हेणें सगळें भायलें कितें कितें काम केलें आनी परत न्हावन धुवन देवाची पुजा करून भायर सरता म्हणल्यार कितलो पावस म्हणल्यार थांबत ना. रोखडोच 5 मिनटां मातसो बारीक जालें तेन्ना हेणें फुलांवरची नग घेवन येयल्लो. मागीर परत आहलेलो तसो असो पावस लागला. पडटा म्हणपा ना पावस वत्ता सारको असो पावस पडटा सारको भरपूर. व्हिडिओ मेळटा वाट आसता. व्हिडिओ येता म्हणल्यार. सो आनी आतां तुमी म्हणटले फाटल्यान कितें कितें दिसता म्हणून. तर फाटल्यान दिसता तें सामान इन सेन्स आतां सद्याक असो स्टेज आसा अशी हें आसा की खंय वयता तेन्ना हॉस्पिटल बॅग बी जें आसा पळय तें घेवनूच भोंवपा पडटा. म्हळ्यार आतां तें हांगा दवरून आमी सावड्ड्या गेला आनी फाल्यां कितें जालें थंयच जाल्यार मागीर परत हेका व्हरपाक येवपा पडटलें न्ही. बॅग मागे बॅग मागीर हॉस्पिटलांतली 2 बॅगां जी तुमकां दाखयली ती प्लस मागीर हे गेले कपडे आनी आतां आमकां रेग्युलर जे डॉक्टरा कडेन वचपाक दिसपाक जाय ते कपडे अशें करून खूब बॅगां जाता ती. सो तेच गाडी आसता. सो तेच सगळें सामान जें आसा पळय न्हू सो तेच सगळें सामान जें आसा पळय तें घेवन वता. आनी मे बी तुमकां बॅकग्रावंडान आवाज येता आसतलो पावसाचो. भरपूर पावस पडटा आनी हे पळयात भायर लोकां शेत पिकली मरे न्ही लिवपाचें जालें. सो चलो भरपूर पावस पडटा. सावड्ड्या पावले की मागीर मेळटा तुमकां. भरपूर आली वाटी घालता ते 100ची. 1 वर लागले आमकां घाटार सावन केपें पावपाक. 11:15 सुमार आमी काणकोणच्यान भायर सरलेली. घाटार आशिल्ली तेन्ना आमी गुळ्या पावल्ली. सो आतां 1 वरान आमी सारकी केपें पावल्या. इतलें ट्रॅफीक आतां
तुमकां जे दाखयलें पळय तें केपें मार्केट. सो संडे मार्केट केपें. स्टील गर्दी ना तितली कांय, नाल्यार हरशीं इतलो रश आसता, गाडी हालोवपाक मेळना इतलो रश आसता सारको. आनी अशें ना की संडे मार्केट म्हणूनच रश अशें म्हणून. आमी जेन्ना घरांतल्यान गाडी भायर काडलेली पळय थंयच्यान ट्रॅफिक लागलेलें आमकां. आमचे थंय सुद्दां आयज भरपूर गाडयो रस्त्यार आनी घाटार तर विचारा नाका. काणकोणच्यान सारकी बाळ्ळी पावता म्हणल्यार इतले इरिटेट जाल्यार ना, गाडयोच ना ओवरटेक करपाक मेळना, लॉरी त्यो चडटात ना कांय ना, बेजार आयलो सारको. इतलें ट्रॅफिक जें आसा तें केन्ना का पावल्या पुरो जाला. आनी भायर न्ही पावस तर कंटिन्यू चालूच आसा. सो घाटार थोडीशी भाजी बीन घेतली ती बी दवरुपा जागो ना, दाखयता मागीर तुमकां. आनीक तो बी बाबडो जाम जाला गाडी चलोवन चलोवन. तर फायनली आतां केपें पावतली आनीक 15-20 मिनटां. आतां सावड्ड्या बी संडे मार्केट न्ही गर्दी आसतली. सो पळयता मागीर घरा कडेन पावलें की डायरेक्टली मेळटा तुमकां मागीर मा बी दाखयता, मेळयता. हें बरें केलां मरे हांगा ब्युटिफिकेशन. कितें घेतलेलें तें बी हांगासरूच दवरला. भाजी घेतलेली दुदया पानाची, सो ती बी हांगा फाटल्यान आनी घालूना. ओली आसा म्हणून तेंची ओली आशिल्ली. आनी चिबड एक घेतला. ओके सो पावली ऑलमोस्ट घरा. तर आमी न्ही घरा कडेन पावली. आतां सद्याक टायम जो आसा पळय तो 3 जाल्या आनी आमी ऑलमोस्ट 1 सुमार जी आसा पळय ती घरा कडेन पावल्ली. तर येवन मातसो बसले बी आनी जेवन बिवन जालें. 1 सुमार पावली. 11:15 आमी घरा कडल्यान भायर सरलेली. घरा कडेन पावता म्हणल्यार आमकां हांगा पावता म्हळ्यार 1 जालें. मार्केटान बी खंयच वचूना, जस्ट एकूच कडेन रावल्ली. घाटार जी तुमकां भाजी दाखयल्या पळय हांवें ती भाजी आनी चिबड घेवपाक थंय गाडयेंतल्यान सुद्दां देवना, गाडयान बसूनच पावसा लागून. आनी आतां 1 सुमार घरा कडेन पावली. मातशें बसले, जेवले बिवले. आतां टायम 3 जाल्या. हांव पेट हांगासर ताका खबर बी ना. आनी मान सगळें न्ही चेंजीस केल्या, सगळें हें केलां, सगळें टॅडी बिडी काडून धुल्या आनी सगळें हेजे वयले धुल्या. सगळे चेंजीस जे आसा पळय न्हू ते करून दवरल्या. मागीर तुमकां दाखयता. आनी मा आतां जेवपाक गेल्या. आतां जस्ट न्हांवन येवन देवाचें बी केलां आनी आतां 3 सुमार ती जेवपाक गेल्या. ती येवन मागीर जेवन येयली की ना मागीर मेळटा तुमकां. सो म्हटलें बारीकसो तुमकां अपडेट दिवया अशें म्हणून की आमी घरा कडेन पावली म्हणून. आतां मातशें न्हिदता इन सेन्स अशें ताड पडटा, न्हीद तर येना दनपारची. सो मातशें रेस्ट घेता. हांगासर मान पिलो बी हाडून दिला. गाड्यान बसून बसून कमराक येलें न्ही ताका लागून. तर मागीर एकदां रेस्ट घेवपाक गेलें. मागीर मा जेवन येयली की ना उलोवपाक बसलें की टायम तसोच वयता. मागीर तुमकां अपडेट दिवपाक पावचेंच ना म्हणून मा जेवपाक गेले आसतनाच म्हटलें पयलीं अपडेट दिवया अशें. ओके सो मा बी जेवन जाली की मागीर मेळटा तुमकां थोड्या टायमान. हांकां पळय लायटी बी बरी घातल्या. वॉकिंग चाललं, वॉकिंग पात्रांवाली. हय हां हें केलें न्ही सगळें. आमगे देवू दाखय पयसल्यान काडपाचो. सो सांजची न्ही 6:30 समथींग जावन गेली दिसता. आनी आमी येयल्ली देवळा कडेन जस्ट एक 5-1 अशें म्हणून. घरा कडेन बेजार आयलो, पावस हे ते अशें म्हणून. तर हांव पावस थांबलो न्ही मातशें एक 5 मारया म्हणून येयल्ली देवळा कडेन. सो तुमकांय बी म्हणलें दाखोवया म्हणून देवूळ. सो जस्ट तुमी जो क्लिप पळयलो पळय तो आमच्या देवळा कडलो. हांगासर गाडी हांगासर पार्किंगाक लायल्या आनी देवूळ दाखयता तुमकां. ही बॅक सायड देवळाची. हो मेन रोड ह्या सायडीच्यान अशें करून हे मेन एंट्रन्स आनी हे देवूळ. सो हे जे दिसता पळय ते सातेरीचें देवूळ आनी हे जे दिसता पळय हांगासर ते बेताळाचें देवूळ.
आनी काळोख जावपाक लागलो 6:30 सुमार जायत येयली. सो तुमी म्हणटली बॅक सायडीन दाखयता काय म्हणून. तर जो उदो दाखयलो पळय तो सायडीच्यान व्यू आनी ती फ्रंट सायड म्हणल्यार देवूळ जें आसा पळय ना ह्या सायडीच्यान आमचो गांव सगळें आमी अशें करून ह्या रोडार येता दिसता तो. आनी अशें दोनी देवूळ जी आसा पळय ना ती अशें करून गांवाक फाट करून आसा अशें फ्रंट फुडें करून. ओके सो पळयला तुमी जात्रेक बीन हांवें हांगासर खूब शूट केला, खूब अशे विडियोज बी तुमच्या वांगडा शेअर केला. सो जालें आतां मातशें वॉक केलें चड न्ही थोडेशें आनी आतां आमी वता. ओके सो या म्हटलें टायम जालो आनी वॉकिंग बी आतां चड जायना न्ही ताका लागून पांय बी दुखपा लागले.